ओडीपीचेर एसजीपीडीएक फटें. एसजीपीडीए मडगांव फोंडेचो ओडीपी घाईघाईन पास करूंक सोदता म्हूण प्रकरण हायकोर्टांत गेल्या उपरांत थंय पीडीएचेर बडी पडली. मिटिंगेची इमर्जन्सी कितें काय म्हूण कोर्टान पीडीएक उजरायिल्ल्यान शुक्रारची पीडीएची मिटींग पोस्टपोन केल्या. ताकतिकेन ओडीपी मिटिंगेची गरज ना म्हूण हायकोर्टान म्हणलां. पीडीए कडचे 28 डिसेंबर मेरेन जाप मागल्या. युनायटेड गोवन फाउंडेशन मडगांव आनी फोंडेच्या ओडीपी आड हायकोर्टात गेल्ले. एसजीपीडीए इलेक्शना पयलीं ओडीपी घाईघाईन पास करूंक सोदता म्हूण बिरेस्तारा हायकोर्टान आर्ग्युमेंट जालो. मडगांव आनी फोंडे पालिकेनूय त्या अर्जाक तेंको दिलो आनी ओडीपी फायनलायज करचे आदी पालिकांक विचारूंक ना म्हूण तांणीय सांगलें. Filed a public interest litigation in the High Court with regards to the ODP of Margaon Fatorda, which the SPDA was trying to process and go through without taking into confidence the MMC and also without due considerations to all the other government departments for their inputs and other matters of consideration. सरकार म्हणटा हो आर्ग्युमेंट सारको ना. ओडीपीचेर हरकती मागयल्यात आनी ज्यो आयल्यात ताचेर विचार चल्ला. ताका लागून पालिका कडेन वेगळी चर्चा करपाची गरज ना म्हूण सरकारान सांगलें. ओडीपीची मिटींग 23 डिसेंबर जावपाची आसा आनी ऐन वेळार कोर्टांत अर्ज आयला म्हूण सरकार म्हणटा. शुक्रारा ओडीपीची मिटींग घेवपाची ताकतीक करपाची गरज ना म्हूण हायकोर्टान पीडीएक स्पश्ट केलां. कोर्ट म्हणटा लोकांच्या बऱ्या वायटाचो विचार केल्यार ओडीपी मिटींगे आदी पीडीएन अर्जाची जाप दिवप चड बरें जातलें. कोर्टाची बडी पडले उपरांत एसजीपीडीए ओडीपी मिटींग पोस्टपोन करपाक तयार जाली. सुटी आदी केसीची सुनावणी घेवची अशें पीडीए मागताली. तितल्याचेर हायकोर्टान 28 डिसेंबराक केस दवरल्या. मडगांव आनी फोंडेचो ओडीपी पास करपाची ताकतीक कित्याक काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. माविनान ओडीपी गुडलसांव करून खंय पयसो केला. त्या भानगडींनी टीसीपी बोर्डाचो खंय हात आसा. गोवा फॉरवर्ड 70 आयल्यार ओडीपी डिनोटिफाय करतले. लोक आयुक्तान एसपीडीए चेअरमॅन मोविन गुदीन आणि ताचे मेंबर सेक्रेटरीक नोटीस धाडिल्ली आहा. लोक आयुक्त म्हणटा तो ऑम्बुड्समॅन अगेन्स्ट करप्शन अँड मेल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ताका दिसता की प्रिमा फेसी अ केस ऑफ करप्शन इज मेड आउट अगेन्स्ट द पीडीए फॉर द ओडीपी because it does not only involve the SPDA, it also involves the town and country planning board. की गोवा फॉरवर्डाचो जर गोवा फॉरवर्ड जे सरकारान आसतलें असो जर सरकार आयलो जाल्यार ही ओडीपी स्क्रॅप जातलीच. हातून जे कोणें पयशे दिल्या तांचे सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जातली आनी जे कोणें पयशे घेतल्या ते जेलान पडटलेच. ताचेर कॉम्प्रोमायज कांय ना. कोलवाळे जेलान ताका VIP जर रूम जाय ताणें VIP रूम रेडी करचो पूण तो भितर पडटलोच हाजेर. कित्याक हाजेर 50 कोटी रुपया क्लियर कट खाल्ले आहा. पुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सावेडायस. पर्रीकार म्हणटा माविनाचे पावर सबसिडी प्रकरण अटेम्प्ट टू स्कॅम काय ना तें खंय कोर्ट थारायतलें. गोंयांत एका तेंपार गाजिल्ल्या स्कॅमा वयल्यान मिडियान माविना हुजीरूच पर्रीकाराचेर हल्ला बोल केलो. 20 वर्सां फाटीं कोट्यांनी रुपयाचे स्कॅम पर्रीकारानूच माविनाचें स्कॅम म्हूण उस्तिल्लें. प्रकरण सुप्रीम कोर्टा मेरेन पावयलें. कोर्टान सबसिडी वसुली करपाक लायली. केस अजुनूय चलता. मात पर्रीकार आनी माविन बीजेपींत एकठांय जाले. काँग्रेसीचो आमदार माविन बीजेपीत गेलो. ताचे फाटल्यान बिरेस्तारा काँग्रेसीचो आनीक एक आमदार पांडुरंग मडकयकारानूय तेंच केलें. तांकां घेवन बीजेपीन पणजे पत्रकार परिशद घेतली. ती सोंपतकच माविनाच्या नांवान एका तेंपार पर्रीकार गाजयतालो त्या पावर सबसिडी स्कॅमाचेर पत्रकारांनी फातर मारलो. पर्रीकाराक बरेच आडवे तडवे प्रस्न पडले. म्हऱ्यांत माविनूय आशिल्लो. पावर सबसिडी स्कॅमाचें कितें जालें? स्कॅम जाल्लें काय ना इतलेंच सांग म्हूण मिडियान विचारिल्लें. पर्रीकार म्हणटा स्कॅमाचो खंय यत्न जाल्लो. सरकारान 63 कोटी वसुली केल्यात. खऱ्यांनीच स्कॅम जाला काय ना तें कोर्ट थारायतलें. नाही एक गजाल लक्षांत दवर. नाही एक पयली गजाल लक्षांत दवर मातशें म्हाका उलोवनी. इफ देर इज एन सम एक्शन टेकन बाय द गव्हर्मेंट यू हॅव टू फॉलो अप दॅट. तुवें जर तूं म्हाका एडवान्सान सांगलेलें जाल्यार कितें केलां तें हांव तुका फुडें सांगतलो. स्वता पयलीं अपडेट करात स्वताक. देर वॉज सम इश्यूज where wrong things had happened. I fought the matter in the assembly. I fought the matter in the court. You didn't fight it.
I fought it. And ultimately सुप्रीम कोर्टांच्यान जितली आमकां पळय आमी सांगलेलें हांवें सांगलेलें तें बरोबर जालें. And we recovered 63 crores to the state government out of it. So as far as I am concerned, the issue is over at that point when recovery to the state treasury has taken place. It is 21 years old. You were not, I don't think you were born or you may be in the school. चोरी राव मरे चोरी करूंक दिली ना त्या वेळार. तो चोर सुटलो असं बरोबर आहे म्हणजे कितें? चोरी करून हांवें चोरी केली आणि हांवें पयशे मागीर भरले म्हाका धरले अपराध मागीर हांव सुटलो. There was some wrongdoing. चोरी जाताली ती थारायली हांवें. I said that this procedure was wrong. Business rule is a procedure. I proved myself correct. I didn't allow that illegality or irregularity to take place. And whatever money was due to the state was recovered by the state. Sir, in retrospect, do you think it was a scam? It was wrong thing which has happened that time. It was not to have, should have happened. I blocked it in the assembly and I succeeded in recovering, state recovering all the money. I have raised the issue in the assembly. I proved myself right and the government recovered the money. So whatever issue I raised, government and recover केला हाचो अर्थ कितें की that's There was a scam. there was an attempt of scam which was blocked. So now the other aspect of it, let court decide whatever happens. If there is a criminal part of it, for someone to do the theft, it will be court to decide. As far as money is concerned, I fought the case and I proved that this particular order is not as per the business rule. And I have managed to win it and recovered 63 crores, spending some 5 to 10 lakhs of my own. So तुम्ही पळय कितें सांगता पळय तो विशय म्हज्या पुरतो विशय क्लोज जालो. हांवें तेन्नाच सांगलें असेंब्लीन, since I am proved right and I have recovered 63 crores to the government, as far as I am concerned, the issue is over. What you are asking is the second matter of a complaint, criminal complaint, which is pending in the Supreme Court. पुण्याच्या खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी. हायवे कुशीची बार्रां आनी सोऱ्याची दुकानां बंद करपाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर बीजेपी सरकार वोगी कित्याक काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न. विजय सरदेसाय म्हणटा हायवे कुशीक 5 स्टार हॉटेलां आशिल्लीं जाल्यार तांकां साल्वार करूंक हो सरकार रिव्ह्यू पेटिशनां घालपाचो. मात सादे सुदे गोंयकाराच्या पोटार पांय मारपी गजालीचें बीजेपीक कांयच पडिल्लें ना. दुसरें म्हणल्यार अशें की आय एम मेकिंग अ डायरेक्ट चार्ज ऑन द गव्हर्मेंट जस्ट बिकॉज द 5-star hotels are not on the highway. They are not taking this up. Where the 5-star hotel is located on the highway, the government would have changed this thing, filed a revision petition by now and got the order amended from the Supreme Court. वादाचे विषय सरकारान बेगीन तडीक लावचे म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. अशें जर जालें तर गोंय हें गोंयचो कोणोच मोडटलो, टुरिजम बंद पडटलो. बीजेपीक खबर आहा, बीजेपी ओगी आसा हाजी एकच कामां की तांकां खबर आहा आमगे सरकार ना, नव्या त्या सरकारान पळोवंक म्हण, म्हणजे नव्या त्या सरकारा वेळार सगळो सत्यानाश करून वचपाचो अशी एक मोठी प्लॅन. जशें बाकीच्या बाबतींत कूळ मुणकाराच्या बाबतींत ठरयला तशें बाकीच्या बाबतींत हातूंत इंटरेस्ट घेना. फक्त पयशे खंय मेळपाचे आतां बारवाल्या खातीर कलेक्शन कितें करपा आशिल्लें तर ते फास्ट इंटरेस्ट घेता आशिल्ले. हातूंत तांकां खबर आहा की बारवाल्या कडेन कांय मेळपाचें ना, ओडीपी सारक्याक मेळपाचें आहा म्हण ते बिल्डरां कडच्यान फास्ट इंटरेस्ट घेतात. अनुच्या सिजनात शेकाच्या लायसनांची खंय सरकारान वाड लायली. आज तूं पळय सप्टेंबरान शेकांक लायसन्सां दिवपाक जाय आशिल्लीं. आज मेरेन प्रायव्हेट शेकांक थोड्यांक लायसन्स दिवना. कित्याक दिवना? कित्याक 5-star हॉटेलांचे धंद्याचे 10% टुरिजम मिनिस्टर खाता. 10% F&B बील जी जाता ताचो मनीस वचून पळयता, 10%चे पयशे तो खाता. कित्याक शेकाचो धंदो जावचो न्ही म्हण. शेका आपूण बंद उडयता, 5-star हॉटेलांक खप जाता, ते 5-star हॉटेलांचे F&Bचे कितें येता ताचे 10% बीजेपीक वता. हें क्लियर कट सगळ्या शेकवाल्यांक खबर आहा. आनी फाल्यां हेंच जातलें बारांचें. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. एक ब्रेक.